दोडामार्ग आणि सगळीकडे या तरेची आंदोलनां जावंक लागल्या, जायते लोक पॉलिटिकली मोटिवेटेड गोष्टी करूंक लागल्या. म्हाजो इतलेच विशय हा, I am the health minister of Goa. I have to look after the interests of the Goan population. There is no question of me going back on this decision at all. Nilesh Rane can say what he wants. It's not his domain to advise me or advise the government of Goa. There is a BJP government in the state of Goa and there is a BJP government in the state of Maharashtra. So what I wanted to share with all of you is that most of the people have not understood the dynamics of how the Goa Medical College, there are a lot of migrant people that come in. There are not only people related to the Maharashtra state, but there are also people from different other places. There are people who don't have any kind of documentation who are staying in Goa. At no point of time, we have said that poor people will not be given treatment. Every head of department and medical superintendent, if they cannot pay the bill, that is, they have the powers to exempt them from charging. Goa Medical College must be the only hospital in the country where this type of expenditure on people and on the population is done in terms of giving free medications and free angiography, angioplasty, stenting हे सगळे. आणि ह्या तरेचे आमचे विजन आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ज्यांनी DDSSY ची कल्पना करून ह्या इन्शुरन्स स्कीमच्या माध्यमांतल्यान गोंयची जनतेक कव्हर केल्ले. सो दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट टू अस. सो वॉट इज हॅपनिंग, this issue that is happening on the border, this issue is basically becoming a political issue. It is more than the interest of the people, it is becoming more of a political war between some political parties there and some political leaders. So I wanted to clear the air is that there is no question of going back on the decision. But at the same time, I have asked for an appointment tomorrow with Honorable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. I am going by 1 o'clock to Bombay, and immediately I am going to the assembly to call on him and to give 1 or 2 suggestions and 1 or 2 solutions which we can find out, by way of which either Goa Medical College can get empaneled and Asilo can get empaneled, and Asilo and Goa Medical College can get empaneled by the government of Maharashtra, or 1 or 2 options we are working out. I just spoke to our people here from the government side and from office of our Chief Minister, and couple of options I will float with the Chief Minister, and after speaking to him, by tomorrow evening itself, I feel we will be able to resolve this issue. And also it's a state government to state government issue. So this issue, even if I have to take it and I decide that I have to do it in a particular way, charging of patients from outside of Goa will not change. But same time, we are in a process of, we will be most open to signing any kind of MOU with the government of Maharashtra, so that the interest of our hospital, our people is also protected. Same time, the load on our people, our hospital doesn't increase. And at the same time, if there is a MOU, and MOU is a must, being a state subject, state to state, between government of Goa and government of Maharashtra, we are trying to work out these. And I am confident that both these governments, which are BJP governments, will be able to resolve this issue. And this is a minor issue. It is only either you empanel Goa Medical College, put me under some insurance scheme, just like how KLE has got a DDSSY counter, we will have a counter here in Goa Medical College and in Asilo, and this way we will move forward. 30% to 35% भायलो लोक असतात. आता या भायल्या लोकांना महाराष्ट्राचे कितले आहा ते स्टॅटिस्टिक्स काढून लायला, कित्याक फाल्यां जर मिटिंगेक वयता ते आंकडो सारको आसूंक जाय न्ही. तो फिगर कर्नाटकाचो बी आहा, महाराष्ट्राचो बी आहा, बिहारी लोक बी खूब हांगा. मायनिंग कंपनी जेन्ना चालू जाता चडसो ड्रायव्हर भायलो आसता. हे सगळ्या गोष्टीचेर आमकां लक्षांत घेतल्यार आमी आमच्या पॉप्युलेशना खातीर कॉम्प्रोमायज खंयच करूं शकना. आनी महाराष्ट्र व्हडलो राज्य आहा, म्हाका दिसना तांकां हो विशय चडसो पॉलिटिकल जाल्लो आसा. आनी तो निलेश राणे कितें म्हणटा ते गोवा बंद करतलो म्हणून एका दिसा खातीर, ते कितें तेजे ते कितें हॉटेल ते कांदोली काय कलंगूट आहा ते, ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणून आख्खी गोंयांक विकतें घेतलें म्हणून जाता ते, तशें जायना तें. आणि ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणून तुमकां सगळ्यांक ब्रीफ करपाक, कित्याक पेपरान जायत्यो गोश्टी येता, नाजाल्यार लोकांक दिसतलें की हांव मनस्थिती तशी केल्या की हांव वयचोच ना म्हणून महाराष्ट्रा डिस्कस करपाक. ना, वयचें पडटा केन्ना केन्ना. पूण हो विशय आमचो जो गोंयचो विशय आहा, तो विशय कसो हँडल करपाचो आमी. पण सस्पेन्शन म्हाका पयलीं सजेशन आयलें की तुमी तो पर्यंत विड्रॉ दवरा, एजिटेशन. ना, हांव विड्रॉ दवरूं शकना आनी हांव ते एक बंद बी करचो ना. एजिटेशन आसूं आनी कितें आसूं, पूण म्हाजें मत कशें आहा, एजिटेशनाक हे सोल्युशन कशें काडप. आनी हे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे
हायली क्वॉलिफाईड पर्सन. फाल्यां आमी नवी फार्मसी, इन हाऊस फार्मसी आमी लॉन्च करता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आता तुमचो प्रश्न आसतलो की पयली फार्मसी कितें करताली. ती पयली फार्मसी कितें करताली तुमकांच खबर आसतली. ते पयली फार्मसीन कितें केलां, इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां भरूंक ना गेल्या 20 वर्सां. स्पुरियस एंड सबस्टँडर्ड ड्रग्स म्हणून अशें आयकलां हांवें. आतां ते खऱ्या काय खोट्या ते प्रेसान चॅक करपाचें. तांकां आतां डिस्प्लेस करून न्हू एक्च्युअली बाय प्रोसिजर तांकां काडून आनी आमी एक नवीन फार्मसी थ्रू टेंडरींग प्रोसेस हाडला. आतां तुमकां सांगता कित्याक खातीर हाडल्या ती. तुम्ही हांगा प्रेसाचे असल्यार तुमकां अनुभव आयलो आसतलो, कानांत आयकूंक आसतलें की बाबा भायल्यान रॉड हाड, भायल्यान हे इम्प्लांट हाड, सर्जिकल भायल्यान घेवन यो, हे उपलब्ध हांगा ना. फायनान्शियल सँक्शन मुख्यमंत्रीचे सँक्शन घेवन आमी हे इन हाऊस फार्मसी टेंडर करून आमी ते इन हाऊस फार्मसी आमी फाल्यां इनॉग्रेट करता. म्हणजे ऑफिशियल आमचे इन हाऊस म्हणजे लोकल परचेसीस आमी जे करता न्ही, दिसाक 4 ते 5 लाख रुपया आमी लोकल परचेसीस करता. ते आनी खंय भायर वचपाची गरज ना. गोंयची जनता जी येता, जी गरीब जनता जी हॉस्पिटलान येता, ताका भायर वचून सामान हाडपाची गरज पडची ना. सामान्य जनते वांगडा जावं नये म्हणून आमी ऑर्डर काडला की सगळ्या गोष्टी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या भितरूच जावंक जाय. ब्लड टेस्टिंग फॅसिलिटी should not go out of Goa Medical College. Same time, all medicines will be procured within and provided by Goa Medical College in Goa Medical College. म्हणजे हे जो विषय जाता की भायल्यान मटेरियल हाड, तो शॉर्टेजाचो प्रश्न ना. कित्याक ह्या फार्मसीन सर्जिकल इम्प्लांट्स पासून सगळ्या गोष्टी स्टॉक करपाक डीन कडल्यान आमी लेटर घेवंक लायल्या. ह्यो सगळ्यो गोष्टी डिपार्टमेंट हेड कडेन चर्चा करून जे कितें एमर्जन्सी मेडिसीन लागता ते सगळ्यो गोष्टी थंय उपलब्ध आसतले. म्हणजे गोंयचे जनतेन ह्यान फुडें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की भायल्यान कसलेंच मटेरियल हाडपाची गरज पडची ना. जर कोणी सांगलें तुमकां भायल्यान हाडा, तुमी सरळ म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका मेळचे आनी आमी ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतले. की जेन्ना आमी इतले खर्च करता तर लोकांच्या हितानूच खर्च करता. आनी तुमी अनुभव घेतला की रातचे कितें जाता गोवा मेडिकल कॉलेजान. रातचे 24/7 फार्मसी वील बी हॅव्हिंग मोर दॅन 10 to 12 काउंटर्स. आनी हांगात न्हू इवन इन यात्री निवास तेंचे काउंटर आसतले, सगळे कडेन काउंटर आसतले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी एक पयली फावट गोंयांत म्हाका दिसता टॉप क्लास फार्मसी पयली फावट आमी इनॉग्रेट करता फाल्यां. आनी तेंचे आनी काउंटर्स ओपन जातले यात्री निवासान. आमी जागो दिल्लो आसा. पयले किडनी ट्रान्सप्लांट 2 जाल्या, ते सक्सेसफुली जाल्या. ते जाल्या उपरांत आमचो डॉक्टर राहुल काकोडकर तेजे प्रपोजल आहा. आमी ऑन्कॉलॉजी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, डॉक्टर अनुपम बोरकरची फायल प्रोसेस जाल्ली आहा. तिजे अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कॉलॉजी सुरू करपाचे आमचो प्रयत्न चालू आहा. आनी राहुल काकोडकराक परत गोवा मेडिकल कॉलेजान इन्वॉल्व करून तेजो एक जस्ट कार्डियाकान ज्या तरेचे आमी हे घातल्या, कितें म्हणटा कार्डियाक जे मुख्यमंत्रीचो एक बेबी तेजो प्रकल्प, तेजे ते प्रोजेक्ट. आनी ते प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जाला. हांव मंत्री जालो मुख्यमंत्रीक विनंती करून आमी एडिशनल कार्डिओलॉजिस्ट घातले. तशेंच लिव्हर ट्रान्सप्लांटा खातीर फूल फ्लेज गोंयचेच डॉक्टर भायल्यान जे काम करता बऱ्या हॉस्पिटलान ते येवंक सोदता. तांकां परत एडजस्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी तेच न्हू तुमी आहा म्हणून तुमकां आयज सांगता 2-3 आमचे हे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली. आनी मुख्यमंत्री हॉस्पिटलान आसून बी म्हाका एकूच सांगलें तांणी. एक फंक्शन आशिल्लें हांगा विवांता आनी थंय एक मिस्टर राज सरदेसाय म्हणून आयिल्लो आनी तेंची मिसीस बी डॉक्टर आहा. There is a plan, there are 2-3 things which we are doing. There is a plan from our lot of doctors of Goan origin who are based in America to put a full-fledged one-stop shop child hospital. And we want to take this forward. I have to now start correspondence, and if required, Goa Medical College, we will give land also to them. And Honorable CM Mr. Manohar Parrikar has told me that I should seriously take this project forward. गोयचे कितलेय भुरग्यांचे वेगवेगळे एलमेंट जातात ते ऑल इन वन हॉस्पिटल अँड इन अ PPP मोड वील डू इट. त्याची दुसरी गोष्ट हा युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया डॉक्टर एकनाथ नायकान प्रपोजल धाडला की एमर्जन्सी मेडिसिन अँड हेल्थ केअर म्हणून ह्या वर्सा एप्रिलात आताच आम्ही चर्चा करतले विथ तृप्ती वी वर डिस्कसिंग एक 2 ते 3 कोटी रुपया आम्ही प्रोव्हिजन करतले ह्या वर्सा फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम. आणि आमचो प्रपोजल हा की टू टाय अप विथ युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी. कित्याक गोंय राज्यात आम्ही एक नवो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंट करता फॉर न्यूरोलॉजी. तो हा डॉक्टर तेरेसा म्हणून हा. आणि स्ट्रोक्स युनिट आणि स्ट्रेंथन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू हा. युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी कडे फॉर स्ट्रोक्स. आता स्ट्रोक्साक तुम्ही 3.5 वरां भितर थ्रॉम्बोलायज करचो पडटा न्ही पेशंटाक स्ट्रोक डायल्यूट करपाक ते इंजेक्शन दिवन. आता ते टेक्नॉलॉजी बदलली. ते 3.5 hours जाल्या उपरांत तुम्ही थ्रॉम्बोलायज करू शकता. ह्यो नवे गोष्टी आमचे डॉक्टरांक मोटिवेटेड वर्कफोर्स आमचो डॉक्टराचो करपाचो आमचो प्रयत्न.
आमचे दर वर्सा एक 5-7 डॉक्टर वेगवेगळ्या स्पेशालिटीचे जर भायर वचून अमेरिकेक वचून नवे नवे टेक्निक्स जर शिकून आयले तर आमचो डॉक्टर मोटिवेटेड आसतलो, नवें ज्ञान गावतलें तांकां आनी आमचे ज्युनियर डॉक्टराक ट्रेनिंग करपाक तांकां संदी गावतली. एमर्जन्सी कॅज्युलिटी आनी ट्रॉमा नवो डिपार्टमेंट केला आनी न्युरोलॉजीचो हेड म्हणून तिका अपॉइंट करता, फायल हांवें मूव करूंक लायला. This is the year where I will at least by May, it's my target to send Dr. Teresa to University of Miami. I told her go and see and we will pay for everything. And 2-3 कोटी आमचे डॉक्टर जर वचून ट्रेनिंग घेता काय हरकत ना, मोडपाक काय हरकत ना, आनी आमी मोडटले पयशे.